I certified where food is fortified. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या हॅलो दोतोर कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मना काळजासान येवकार. तुमकां सगळ्यांक ह्या दिसांनी येवकार दितना आज आमचे बरोबर तज्ञ दोतोर आसात. डॉक्टर महेश उत्तम वेर्लेकर, आयुर्वेदीक कन्सल्टिंग फिजिशियन, काम्पालच्या डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेसचे. आनी आयचो विशय आसा पावसाच्या दिसांतली जावपी दुयेंसां आनी ताच्या दृश्टिकोनांतल्यान आयुर्वेदीक दिनचर्या म्हणजे कितें खावचें, कितें न खावचें, केन्ना कितें करचें, केन्ना न करचें हाचे विस्कटान माहिती करून दिवपा खातीर म्हणजे ह्या ऋतूच्या संदर्भात आमी जेन्ना रेफरन्स लायन अशी धरता तेन्ना ही माहिती खूब मोलाची आसा आनी सगळ्यांच खातीर तितकीच म्हत्वाची आसा. म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक ह्या दिसपट्ट्या जिणेंतल्यान हे खूब दृश्टिकोनांतल्यान खूब म्हत्वाची माहिती आमकां दितले. डॉक्टर महेश येवकार. नमस्कार. नमस्कार सर. सगळ्यान पयलीं लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनींग. म्हणजे आमी सुरवातीक एक पळया की आयुर्वेद म्हणजे कितें, कारण लोकांक एक आयुर्वेद म्हणजे लोकांचो दृश्टिकोन कितें तर म्हणजे झाड पाल्याच्या वखदां म्हणजे आयुर्वेद. जाका खूब फावटी लोक असोय बी गैरसमज करून घेता. आय एम पुटींग म्हणजे हांवच पयलींच सांगता गैरसमज की गांवठी वखदां किंवा गांवठी कितें तरी करप म्हणजे आयुर्वेदीक. तर आयुर्वेद हाका सुद्दां एक सिस्टम आसा आनी तातूंत तांचो असो एक गैरसमज आसा की ताका एक डोसेज पॅटर्न ना. कारण कोणी सांगता पळय आल्याचो रोस घे किंवा हें ना कितको घे, कारण एक चमचो, पण एक चमचो कितको, म्हजो चमचो व्हडलो आसूं शकता, तुमचो ल्हान आसूं शकता. पण आज हें अशें उरूंक ना. देर इज समथींग कॉल्ड स्टँडर्डायजेशन आसा, ताचें इवॅल्युएशन आसा, ताचें लॅब इन्व्हेस्टिगेशन आसा, ताचें लॅबोरेटरी इवॅल्युएशन केल्लें आसा. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आज जेन्ना आयुर्वेद आमी पळयता तेन्ना आयुर्वेद ह्या खंयच्या पांवड्यार पावला आनी कशा दृश्टीन तुमी आयुर्वेदा कडेन पळयता ते थंयच्यान सुरू करूया. सगळ्यांक नमस्कार. सर, दोतोर तुमचो जो प्रश्न आसा खूब इम्पॉर्टंट आहे. आयच्या परिपेक्षान जेन्ना आमी पळयता, ह्या एरान जेन्ना आमी जगता 2025 जेन्ना सायन्स टॅक्नॉलॉजी आसा, आयज AI सारकी टॅक्नॉलॉजी आसा, त्या हितूंतल्यान आमकां खूब एडवान्स कळटा आनी शिक्षीत अशिक्षीत लोक ह्या टॅक्नॉलॉजीचो वापर करून आपल्याक कितें योग्य अयोग्य हेची जाणीव जेन्ना करण्याची जेन्ना परिस्थिती आसा त्या वेळार ह्या लोकांक तांचो अधिकार जाता की आयुर्वेद कसो आसा. तुमी जो प्रश्न विचारलो तो आयुर्वेद हे एक सायन्स आसा. पयली गजाल आसा ज्या पद्दतीन आमी ते आतां इतल्या वर्सां पर्यंत आमकां जी आयुर्वेदाची जाणीव जाल्ली आसा, जे लोकां मदीं संभ्रम जे तुमी सांगल्या, आयज ती परिस्थिती ना. आयुर्वेद विश्वाचेर पावल्लो आसा. तातूंतलो एक भाग योगा आमकां खबर आसा, जो 200 कंट्रीच्या वयर लोकांनी ह्या वर्सा सेलेब्रेट केल्लो आसा. म्हणल्यार सेलेब्रेट केला आसत जाल्यार हेजो अर्थ कितें तरी सायन्स आसा, कितें तरी तेजे इफेक्ट लोकांक समाजाक आरोग्य सांबाळपा लागून मेळटा म्हणून ते लोक एक्सेप्टन्स केल्लो आसा. त्याच पद्दतीन ज्या पद्दतीन आयज आयुर्वेद सुद्दां बऱ्याचशा कंट्रीन प्रचार प्रसार जावपा लागलेलो आसा. तो जाता आसतना भारत हो मूळ आमचो हिंदुस्तान जसो हो मूळ उत्पत्ती आयुर्वेदाची ही आमचे कडल्यान आसा, आमच्या पुर्वजां कडल्यान आसा. आतां ही पुर्वजां कडल्यान जेन्ना हो 5000 वर्सां पयलींच्यान जेन्ना आयुर्वेद डेवलप जाल्लो आसा, तो एका दिसान डेवलप जावना दोतोर. तो स्टेप बाय स्टेप डेवलप जाल्लो आसा. आतां स्टेप बाय स्टेप खंयचेय जेन्ना डेवलप जाता, आमकां खबर आसा खंयचो एक ड्रग आसतलो ॲलोपॅथीचो किंवा कन्व्हेन्शन मेडिसिनाचो, तेचे वेगवेगळे फेजीस आसता आनी त्या फेजीसांतल्यान फेज 1, फेज 2, फेज 3 अशे फेजीसांतल्यान गेल्या नंतर आमकां कळटा की हो जो रिसर्च आसा हो डेवलप रिसर्च केल्या नंतर हो प्रॉडक्ट फायनल प्रॉडक्ट जो आसा हो आमकां एक बरे मेडिसिन्स, एक कॅन्सर आसतलें, किडनी आसतली, वेगवेगळ्या दुयेंसान आमी ते वापरता जेन्ना ते वेगवेगळ्या फेजांतल्यान पास जाता. तेन्ना आयुर्वेद सुद्दां अशाच प्रकारचो वेगवेगळ्या फेजांतल्यान पास जावनच अशा वेगवेगळी जी वखदां जी निर्मिती आमकां जाल्ली आसा. मागीर चरकाचो काळ आसतलो, सुश्रुताचो काळ आसतलो, भावप्रकाशाचो काळ आसतलो, वेगवेगळे सायंटिस्ट ह्या मदल्या काळांत जावन गेले. तेंच्यांनी वेगवेगळे स्टडीज ह्या वेगवेगळ्या वखदांचेर केल्ले आसा आनी तेंच्यांनी स्टडीज केल्या नंतर तांकां हें जाणवलें की हे जे सायन्स आसा हें शाश्वत आसा. बरोबर. कळ्ळें का ना. आनी तितून निरंतर तितून जर वेगळो वेगळो जर विचार करीत जाल्यार न्यू इन्व्हेन्शन परत परत जावन गेल्लें आसा. सो वेगवेगळी दुयेंसां त्या वेळार जी आशिल्ली ती अजुनूय आसा आनी जी आतां जी नवीन दुयेंसां म्हणून आमकां दिसता आसत जाल्यार ह्या दुयेंसाचे एक संकल्प रुपान तेंच्यांनी आमकां सांगून दवरलें, जेका आमी वात, पित्त आनी कफ हे दोश म्हणटा. हे दोश जे प्रकार आमच्या आयुर्वेदान जे सांगिल्ले आसा, हे दोशानुसारच आतां जी कितें दुयेंसां आसा ती ह्या दोशानच खंय तरी मिक्स आसता.
पण आमकां जेन्ना एक दुयेंस पळयता तेन्ना जर वात पित्त कफ हे जर त्या दुयेंसा नवीन जी दुयेंस आसा तेका जेन्ना आमी आयडेंटिफाय करता की ह्या दुयेंसान वात वाडटा पित्त वाडटा की कफ वाडटा आनी हे जेन्ना आमी स्टडी करता तेन्ना आमी कन्क्लुजनार येवंक शकता की बाबा आतां ह्या मनशान हे जो आतां सद्या जो दुयेंस सारको फॉर एग्जाम्पल कोवीड 19 नवीन उत्पत्ती जाली लोकांक तेजे वखदां ट्रिटमेंट मेळना जाली पूण अशा वेळार आयुर्वेदाचो जेन्ना विचार केलो की ह्या हितून एक कफ वाडटा कळ्ळें न्ही तेजी स्थान संशय छाती आसा म्हळ्यार उरस्थान आसा हे सगळे आयुर्वेदान अशा प्रकारची रचना दिल्ली आसा भविश्यान जर अन्य जर दुयेंसां खंयची जर उत्पत्ती जाली जाल्यार तेची एक संकल्पना वात पित्त कफ धातू मलमूत्र परीक्षण हेतूंतल्यान सांगून दवरलें जेणे आमी एक डायग्नोसिसाचेर पावूंक शकता आनी ताका योग्य ट्रिटमेंट बऱ्या पैकी मेळूंक शकता म्हणून तुमी पळयला आसत कोविडाच्या टायमार सुद्दां दोतोर बऱ्याचशा लोकांनी आयुर्वेदीक ट्रिटमेंटा कडेन कल दवरलो आनी बऱ्याचशा लोकांक तातूंतल्यान बरोसो रिलीफ मेळ्ळो काही जे वर्स कंडिशनान वचपाचें आशिल्लें ते बेगींतल्या बेगीन तातूंत तांकां रिकवरी मेळ्ळी जो स्प्रेड आशिल्लो तो खंय तरी रिस्ट्रिक्ट जालो अशा प्रकार आयुर्वेदान हो रिसर्च बेज डेवलप करून आयुर्वेद आतां पर्यंतच्या हितून आसा सो च्यवनप्राश आतां तुमी म्हणलें डोसेज फॉर्म प्रत्येक वखदाचो डोस निश्चित आसा आयुर्वेदान 250 मिलीग्राम घेवपाचो 1 मिलीग्राम घेवपाचें कारण आयुर्वेदान अशीं वखदां आसा जी विशा पासून तयार केल्ले आसा जी झाडाचे विष आसतले प्लांट्सा यांचे आपले जनावरांचे आसतले किंवा मिनरल्स जे आसतले जशे मर्कुरी आसतले अशे वेगवेगळ्या हितूंतल्यान आयुर्वेदाची वखदां तयार जाल्ली आसा ही सगळी तयार करता आसतना जे नागार्जून जसो सायंटिस्ट जालो सावथाक जालो कळ्ळें न्ही तेंच्यांनी रसशास्त्राचेर अभ्यास केलो आनी रसशास्त्राचेर अभ्यास करतना हे जे गोल्ड आसतले सिल्वर आसतले मर्कुरी आसतले हे सगळे धातू जे आसा हेंची ह्या हितूंतल्यान तेंच्यांनी रिसर्च करून आयुर्वेदाक आतां रिसर्च केल्या नंतर तेंच्यांनी अशें पळयलें की जशें आमी म्हणटा की फॉर एग्जाम्पल हांव सदां सांगता लेक्चराक सुद्दां आमी चिकन हाडलें काय रोखडें खायना न्ही कारण आमची डायजेस्टीव सिस्टम ती एलाव करना जनावरांक एलावड करता रॉ खावपाक आमकां एलाव करना पूण जर आमी चिकन हाडलें जाल्यार आमी तेका मॅरिनेट करता बरोबर काय ना तेका तितलो टायम दवरता ते केल्या नंतर कुकींग प्रोसेस आसता तो कुकींग जाल्या नंतरच आमकां तें खावपाक योग्य जाता आनी आमकां तें पचन आनी योग्य मात्रेन खाल्या नंतरच तें आमचे पचन शक्तीचेर आमचेर इफेक्ट जाता तशेंच हे धातू जे आसा मेटल्स जे आसा हे मेटल सुद्दां तेंच्यांनी डायरेक्टली मेडिसिना यूज करूना ते घेतल्या नंतर तेजे क्लिनींग प्रोसेस आसा तेका मारण शब्द वापरलेलो वेगवेगळे हीट टेम्परेचराचेर तांकां न्ही हीट करचें पडटा त्याच बरोबर वेगवेगळी वनौषधी आसा जर ताचो एंटीडोट आसा अशा प्रकारची मेडिसिनां मिक्सचर करून तेजेर भावना हो प्रकार आसा कळ्ळें न्ही आयुर्वेदान तेका एक वेगळे प्रोसेस मेडिकेटेड प्रोसेस आसा तो ह्या सगळ्या स्टेजींतल्यान जेन्ना ते मेडिसिन्स तयार जाता तेन्नाच ते आमच्या शरिराचेर कमीच कमी सायड इफेक्ट करपाचो असता इवन बीइंग अ टॉक्सिक इन नेचर सो आयुर्वेदा इज रायट फ्रॉम द बिगिनींग इट इज अ रिसर्च बेस्ड थिअरीज एप्लाय करूनच वेगवेगळ्या सायंटिस्टांनी ऋषी मुनींनी त्या त्या वेळार तेजेर अभ्यास करूनच आयज जो आयुर्वेद आमकां दिसता त्या रुपान तो आसा प्लस हे जालो मेडिसिनाचो भाग त्याच बरोबर आयुर्वेद मोर स्पिकींग अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ द मेडिसिन्स आमी आयज पळयता आयज सगळी कडेन आमी पळयता की पयलीं आमचे हेल्थ सेंटर हें नांव आसतालें आयज हेल्थ प्लस वेलनेस सेंटर हें नांव आसा आमी सगळे पळयता हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाका आतां आयुश्मान आरोग्य मंदिर अशें नांव दिल्लें आसा सो आमी जेन्ना हो जो विचार आसा हो मूळ संकल्पना आयुर्वेदान आसा ही बरोबर वेलनेस सेंटर्स म्हणजे डिसीज जावपाक जायना म्हणून जे प्रिवेंशन जे आसा पळय हे आयुर्वेदाचो मूळ गाभो आसा बरोबर सो म्हाका दिसता डॉक्टर केन्ना ज्या नदरेंतल्यान तुमी सांगलें की ही एक इवोल्युशनची प्रक्रिया निरंतर जायत आशिल्ली आयुर्वेदांतल्यान ताचो चड गवगवो जावन आशिल्लो पण एक ताका जितके लोकांचो अभ्यास आशिल्लो तितक्याच ताणें तीव्रतेन तितक्याच तन्मयतेन अभ्यास केलो तशें तुमी सांगलें सुश्रुत संहिता आयली हाजे वेगळे म्हणजे जी नागार्जुनाची तुमी सांगली रसशास्त्र हें सगळें आयलें आनी फक्त कितें जशें फॉरेन टॅक्स्ट आमी जितके वायडली एक्सेप्ट केले तशें हाचेर तितको वायडली एक्सेप्ट करूं ना पण सुदैवान आज कितें आसा आज आमचे भारताचे प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री सांगतात की आयुष हो जो मेन कन्सेप्ट आसा किंवा आयुर्वेद हो जगा पर्यंत पावपाक जावो आनी त्या खातीर भारत जशें तुमी सांगलें ही आमची मूळ सगळो जो मूळ पुरूश जो आसा तो हांगाच्यान हें सगळें प्रसार जाता तेन्ना आमकां तेजें ड्यू क्रेडिटूय मेळपाक जाय आनी आमी तें
प्रसारूय करपाक जाय ताचो प्रचारूय करपाक जाय. आनी दुसरें म्हणजे कितें आसा, हांगा एक दुसरी गोश्ट अशी जाली की खुबशे फावटी आमी पळयता की खंयचे ड्रग, फॉरेन ड्रग्स फॉर एग्जाम्पल, ते नवे आयले काय दॅट इज समथींग कॉल्ड पेटंट. तो पेटंट आसता. वेर एज वॉट आय हॅव सीन की आमी जेन्ना आयुर्वेदीक एखादें वखद काडटा तें सगळ्यां खातीर आसता. फक्त गांवांनी कोणूय म्हणटा की तो वखद तो तयार करता, तो कोणाक सांगना, पण बेसिकली तो पेटंट बी तशें इतके मार्केटींग तशें चलना त्या लेवलचेर, पण तो आपल्या पद्दतीन आपले कडेन दवरता. पण आज हांकां वेरेज आयुर्वेद इज वर्किंग फॉर द एंटायर कम्युनिटी. जशें आमी म्हणटा की वसुधैव कुटुंबकम, सगळें जग हीच म्हजें कुटुंब ह्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना आयुर्वेद पळयता तेन्ना एका व्यापक दृश्टिकोनांतल्यान तेचे एक व्यापक प्रसारूय जाता आनी व्यापक ताची मोहीमय आसता. डॉक्टर, आतां एक म्हत्वाचो प्रश्न हांव सामको तुमकां विचारता. आतां हे पावसाचे दीस आनी आयुर्वेद हें एक अशें शास्त्र आसा, हांव परत शास्त्र म्हणटा, की तुमी खंयच्या वेळार कितें खावप, खंयच्या सिजनान कितें खावप आनी कितें न खावप हाचें विस्तृत वर्णन दिल्लें हें एक शास्त्र आसा. म्हणजे तुमी खंयच्या वेळार थंडेच्या दिसांनी कितें म्हणजे आमी म्हणटा न्ही हें गरम पडटा की बाबा तवशें थंड आसा तें गिमाच्या दिसांनी खावचें, काळंगां खावचीं, पण ह्या दिसांनी आनी कितें वेगळें खावचें. तर जेन्ना आमी ह्या सिजना कडेन पळयता, म्हणजे पावसाच्या सिजना कडेन, म्हणजे ह्या जो सद्याचो सिजन चालू आसा, तेन्ना आयुर्वेदांतल्या दृश्टिकोनांतल्यान ह्या वेळार कितें करप इन शॉर्ट, लायक से म्हणजे बाबा हें अमकें मागीर थंड उदकान न्हांवप ना फॉर एग्जाम्पल, जाल्यार हरशीं तुमी थंड उदकान न्हांवपी आसत, पण त्या मातशें तरी कोमट न्हांवपाक जाय. किंवा खाता जेवणा कडेन तुमचें कितें तुमचें हें आसपाक जाय, संयम, किंवा हाची आमकां मातशी थोडीशी म्हायती करून दियात. आनी परत हो दृश्टिकोन हांव मनान दवरता की इट इज प्रिव्हेंटीव. डेफिनेटली सर. आयुर्वेद हो प्रिव्हेंटीवच आसा चडसो. जशें तुमी म्हटलें की गांवांत लोक वखदां दिता. बरोबर. सो आयज अशी स्टडी चालू आसा जाका आमी रिवर्स फार्मेकोलॉजी म्हणटा, की गांवांतले लोक अमके ट्रिटमेंट दिल्या नंतर अमको रिजल्ट मेळटा. तो जो रिजल्ट आसा आनी ते जे मेडिसिन्स आसा हेचेर आयज स्टडी करता. अच्छा. कळ्ळें न्ही सर, की जो गांवांतलो मनीस दिता वखद ताका खबर ना की बाबा हांव जे वखद ताका पुर्वजा पासांतल्यान एक सांगल्या की बाबा हे वखद दिलें काय पावता, हे अशें अशें तूं दिवपाचें. ताका डोस, ड्युरेशन हे सगळें सांगून दिल्लें आसा. तेज्या पुर्वजांनी ताका रिस्ट्रिक्शनूय दिल्लें आसा की पथ्य हें खाल्यार हें खावपा जाय, हें खावपा जायना. आनी ती तंतोतंत तो जो कितें पुर्वजान सांगल्या तो फॉलो करता. सो अशा प्रकारचे रिसर्च चालू आसा की गांवांत जे कोण वैदू लोक आसा तांकां जी कितें पुर्वजां पासून जे कितें रिसर्च करून जो कितें प्रॉडक्ट एक मेळिल्लो आसा, एक वखदां पायल्सांक दिसता आसलें कन्यन, सो आयज रिसर्चर आमच्या सारके किंवा सायंटिस्ट जे आयुर्वेद क्षेत्रांतले आसा हेजो स्टडी हितून बॉटनिकल स्टडी करतात आनी तो रिसर्च अशा प्रकारचोय चालू आसा. आयज तुमी सांगलो तो मुद्द्याचेर येता सर, की आयज जसो वर्षा ऋतू जाका आमी म्हणटा, ह्या पावसाळी सिजन हो खूब क्रिटिकल. म्हणजे सगळ्या म्हणजे जन्म आयिल्ल्या पासून जाणट्या पर्यंत सगळ्यांक इफेक्ट करता हो सिजन. वेगवेगळ्या प्रकारे इफेक्ट करता. आयज आमी पळयता आसत डायरिया सारकी दुयेंसां भरपूर जाता. त्याच बरोबर मलेरिया आसतलो, डेंग्यू आसतले, हेय तेज्या बरोबर वेगवेगळ्या हितूंतल्यान आमकां पसरता ते दिसता. तो ह्या सगळ्यांक जर खंय तरी आमी जर आळा घालतले जाल्यार आहार, विहार, पथ्य हेजेर आमकां चड भर दिवपाक जाय. कारण सिजन असो आसा की एकदम गरमी ना, एकदम थंडी ना आनी प्रचंड पावस. अशें म्हणटा की गोंया पावस पडना, कोसळटा. बरोबर काय ना? तो इतलो प्रचंड, सगळे न्हंय भरलेले आसता, सगळे ताला भरलेले आसता. सो सगळ्यांक खंय भायर सरतलो जाल्यार विचार करचो पडटा, हय का ना? सो ह्या सगळ्याचो जर विचार केलो जाल्यार आयुर्वेदान एका डिटेल सगळें सांगून दवरलेलें आसा की ह्या वेळार वाताची स्थिती कशी आसता, पित्ताची स्थिती कशी आसता. कळ्ळें काय ना? आतां जर आमी वर्षा ऋतू जर घेतलो जाल्यार ह्या वेळार आमकां दिसता की वात जो आसा तेजो प्रकोप जाल्लो आसा. वात पित्त कफाच्या टायमाचो वात हो प्रकोप जाल्लो आसता आनी पित्ताची शरिरान पित्त वाडप सुरवात जाता ह्या वेळाचेर. सो आमकां दोन कंडिशन लक्षांत घेवपा जाय की चड आमट तिखट खालें जाल्यार हे सायडीन रोखडेंच पित्त वाडूंकूय शकता, जें आतां सद्या सुरू जाता. आनी वात जो आसा ऑलरेडी एक्स्ट्रीम कंडिशनार पावल्लो आसा. आतां वात जो आसा तो ग्रीष्म समरान सुरू जाता तेजो चय आनी आतां प्रकोप जाता तेजो, आनी फुडल्या सिजनाक शरदान तो कमी जातलो. सो वात पित्त कफाची ही जी सायकल आसा षड ऋतूची, ह्या सायकलीन ताका बसयल्लो आसा. आनी प्रत्येक सिजनाक आमकां हे चेंजीस प्रत्येक वात पित्ताचे दिसता. आतां मूळ फोकस कितें? वात प्रकोप जाल्लो आसा, प्रचंड वाडलेलो आसता.
त्यामुळे आम्ही वात प्रकोप करणारे जर काही आहार घेतले, फॉर एक्झाम्पल चणे खावप आसतले, बटाट खावप आसतले, आमचो रेग्युलर पाव सुद्दां आमकां कसो एफेक्ट करता तो खबर आसा. पूण आमचें कितें जाल्लें आसा, आमकां पर्याय ना. गोंयची आमची एक परंपरा जाल्ली आसा की पाव आमकां सकाळीं उठसर रात्री जेवसर आमकां पाव लागता. पण काही व्याधींक आमकां सांगचें पडटा वात प्रकोप जाल्लो आसतना की अशा प्रकारचे जे फर्मेंटेड डायट्स आसतले हे आमकां रिस्ट्रिक्ट करपाकच जाय अशा वेळार, ज्या वेळार हो सिजन स्पेसिफिकली वर्षा ऋतू जर चालू आसतनाच आमकां हे रिस्ट्रिक्शन दवरचेच पडटा. त्या बरोबर आंबट जो रस आसा तो सृश्टीनूय वाडटा. आयुर्वेद अशें सायन्स आसा, इट इज इक्वलंट टू नेचर फिनॉमिना. आयुर्वेद हो टोटल नेचर बेस्ड जे प्रिंसिपल्स आसा तेकाच इनकॉर्पोरेट करून आमचें हेल्थ कशें बरें उरतलें हेजेर भर दिल्लो आसा. आतां ह्या सिजनान सुद्दां आमी पळयता वेगवेगळे सणकारे चालू आसा. आतां ही सणां ह्याच ऋतून कित्याक आसा जाल्यार तेजे जे ऋतूचे जे एडवर्स इफेक्ट आमच्या शरिरार जे जाता ते प्रिवेंट करपा लागून ह्या सिजनाक वेगवेगळे ऋतू वेगवेगळे सण आयल्ले आसा. श्रावण म्हणलं का पयलो आमी सुरू करता उपवास, बरोबर. आतां हो उपवास श्रावणानच कित्याक चड सुरू जाता? हो उपवास गरमेक ना, गरमेन केला तेजे परत सायड इफेक्ट जावपा लागतले. म्हणून ह्या सिजनाकच तो मोग कम्पेटेबल आसा. कारण ह्या सिजनान पावसाचो भरगच्च पावस पडलेल्या कारणान आमची जी अग्नी आसा पळय ती मान्य जाता. म्हणजे अग्नी डायजेस्टिव्ह पावर आमची कमी जाता. आमी पळयता आमी बालवाडीन बी आसतना, हांव बालवाडीन गेल्लो भुरगो, त्यामुळे म्हाका खबर आसा की उदरभरण न्हू ही जाणी जे यज्ञ कर्म म्हणून ताका अशी उपमा दिल्ली आसा. आनी म्हाका येता त्या वेळार बोर्ड सुद्दां लायताले, कळ्ळें की न्ही, त्या वेळाचेर तेजी डायजेस्टिव्ह सिस्टम आमची दाखयताली आनी हांगा एक अग्नी कर्म, बरोबर, जठरा अग्नी जाका यज्ञ दाखयताले. इतले तेजे म्हणजे त्या वेळार हांव बालवाडी शिकता आसतना सुद्दां म्हाका तेजे किंवा फुडें सुद्दां म्हाका म्हत्व कळुना, आयुर्वेद शिकतना कळुना. जसो जसो अभ्यास करीत गेलो त्या वेळार ही जाणीव जाली की हेजे कितले सायन्स आसा. तो वर्षा ऋतून आमची मेन म्हणजे अग्नी मान्य जाता, कमी जाता. आतां ही जर प्रोटेक्ट करपाक जाय आमकां आनी ही जर अशीच जर उरली आनी तेजेर जर आमी भरगच्च आहार घालीत रावले, हेवी डायट, जाल्यार डेफिनेटली जें अन्न जर आमी खातले तें अन्न आमचें पचचना. आनी न पचल्या कारणान तेतून एक आम ही संकल्पना जाता, ताका आमी म्हणटा टॉक्सिन्स आमच्या शरिरान डेवलप जाता. आनी हे शरिरान टॉक्सिन जे डेवलप जाता ते आमकां मागीर एसिडिटीच्या रुपान आमकां पयलीं दिसता. हळू तेजे जर अशेंच जर चालू उरलें मागीर फॅटी एसिडान कन्वर्ट जाता, हळू चालू उरलें काय मागीर कोलेस्ट्रॉलान डेवलप जाता. सो वेगवेगळे व्याधी आमकां जे सुरू जाता हे जाठरा अग्नी लक्ष केंद्रीत न केल्ल्या किंवा तेजी काळजी न घेतल्या कारणान ही आमकां वेगवेगळी डिसीज आमकां जी सुरू जावपाचें मूळ कारण जें आसा तें अग्नी. आनी ती अग्नी कमी उरता ही उरता ती फक्त वर्षा ऋतून सुरवात जाता तेजी. आनी वर्षा ऋतून ह्या अग्नीची विशेष काळजी घेवपा लागून आयुर्वेदान विशेष भर दिला. म्हणून आमी श्रावणान पयले करता ते उपवास करता आमी, बरोबर काय ना. आनी आहार सुद्दां आमचो आसता की तो हलको आसता पचपाक, जो डायजेशनाक बरो आसता. फॉर एक्झाम्पल हांव सांगता सदांच की आमी जसो उजो कसो पेटयता, घरा कडेन जर पयलीं आमी चूल पेटयताले आसतना, न्हाणींतली जर चूल पेटयताले, भायर खंय जेवण रांदपाक गेले आमी चूल कशें पळयता की व्हेरी सिंपल, पयलीं आमी बारीक बारीक कितें तरी तण हाडटा, तेका पयलीं आमी उजो पेटयता, तो मातसो पेटल्या नंतर मागीर आमी मोठी घालता, म्हणजे बारीक बारीक सोण्णां घालता, तेज्या नंतर आमी हळूहळू मोठें लाकूड दवरता. हीच प्रक्रिया, नेचराची प्रक्रिया आमची जी अग्नी आसा, आमची जी डायजेस्ट, थंय आमकां फॉलो करची पडटा. ही जर वाडयतली जाल्यार आमकां पॉपकॉर्न सारके आमी जे पयलीं करताले न्ही, सो तशा प्रकारचे आमकां हळूहळू खावचें पडटा. किंवा मुगाचे कण्ण आसतले अशें खावन हळूहळू आमकां अग्नी ही, किंवा आमी उपवास दवरून ही आमची अग्नी हळूहळू वाडोवची पडटा. वेगवेगळे व्हेजिटेबल्स आसतले फ्रेशली अवेलेबल ते आमी खावपाचे. आयज आमकां मेळटा भाजयो, जर आमी पळोवपाक गेले दुदयाची भाजी मेळटा, मोस्कांची भाजी मेळटा, बरोबर काय ना. हे आमकां डायजेशन सिस्टमाक ह्या सिजनाक बरें आसता. तो अशा प्रकारचो जो डायट आसा हलको आसतलो, पचपाक एकदम इजी आसतलो, अशें आमी डायट जर घेतलें जाल्यार आमची अग्नी जी आसा ती वेवस्थीत उरतली आनी मातशी ती वाडटली. आनी ते वाडल्या नंतर आमकां हेवी डायट घेतल्या नंतर पचन शक्ती, कारण सगळी जी सिस्टम जी आसा आयज सुद्दां जर पळोवचें जाल्यार प्रोबायोटिक्साचेर येवन थांबता. बरोबर. कारण तो जो गट जर तुमचो जर वेवस्थीत उरतलो, तो वेवस्थीत उरपा जाय जाल्यार जाठरा अग्नी जी आसा हेजेर चड जर आमी फोकस केलें डायटाचो सगळो, जाल्यार बरीचशे दुयेंस जे फुडें जावपाचें आसा, इवन जोर जो येता आयुर्वेदान जो सांगला ज्वर, हेचें मूळ कारण आसा मंदाग्नी. अच्छा.
म्हणून आमी ह्या सिजनाक सगळ्या भुरग्यांक जोर थंडी पळयता. बरोबर. सो डॉक्टर आमचे कडेन आनी 2 मिनटां आसा तेन्ना म्हाका दिसता एक टेक होम मेसेज की बाबा ह्या सिजनान तुमी अमकें खावचें किंवा अमकें अवॉयड करचें सो इन शॉर्ट सांगात सो दॅट एक लोकांक कळटे बाबा ह्या जर तुमी सांगले की भाजयो खावच्यो पण त्याच प्रमाणे थोडे आहारातले पदार्थ आमी वर्जय करचे कारण कितें आसा ह्या दिसांनी कितें एक थोडी टेम्पटेशन आसता खंय ते आमी अशें वतना गाड्यार भज्यांचो वास येता बऱ्यो मिरच्यो दिसतात तुमी सांगले उदक पाव तो दर फावटी पावाक देवा पाव म्हणून खावची पडटा पण थोड्या लोकांक तो खावची संवय जाल्ली आसता तर हो पाव खातना सुद्दां खावप की ना अशें म्हणजे टू बी ऑर नॉट टू बी अशें हेमलेट स्थिती जाता तेन्ना इन शॉर्ट आमकां सांगा म्हाका दिसता आतां आमचे कडेन 1.5 मिनीट उरला तुमी आमी कितें खावचें जे सर्वसामान्य मनीस खावंक शकतात तशें आनी कितें न खावचें हाचेर मातशें भाश्य करात. व्हेरी सिंपल. आयज आमचो जे सणकारी आसा आनी सणकार्यांक जे जे इंडिकेटेड आहार आसा हो तुमी अवश्य घेवचो. व्हेरी सिंपल. आमकां ऑलरेडी आमच्या पुर्वजांनी आमकां डायट दिल्ले आसा. चवथीक जो कितें आमी पदार्थ करता हो सिजनाक आमकां बरो आसा म्हणून त्या सिजनाक तो चलता. आतां श्रावणाक आमी वेगवेगळे आयतार करतले पुजतले बरोबर काय ना त्या वेळार जो कितें डायट आमकां सांगला न्ही तो डायटच ह्या सिजनाचो सण आनी आरोग्य हेका सम्मिलीत आसा. आमी पळयता देवाची फॉर एग्जाम्पल सांगता हांव शॉर्ट देवाची पुजा करतना आमी पळयता की दुदान न्हाणयतात ताकान दह्यान न्हाणयतात तेका पंचामृतान न्हाणयतात हेजो अर्थ ती गजाल आमी जर देवाक करता आसत आमकांय अपेक्षीत आसा. कळ्ळें न्ही. तावकळ्याची भाजी आसतली आतां अवेलेबल आयिल्ली फक्त एवॉयड कितें करपाक जाय फ्रायड स्ट्रीट फूड कॉन्टॅमिनेशना चान्सीस चड आसल्या कारणान पावसाचे उदकाचे कॉन्टॅमिनेशन आसल्या कारणान आमकां आनी मेन म्हणजे हे फ्रायड आनी हे आयटम आमकां डायजेशनाक पचनाक जड असल्या कारणान रॉ सॅलड्स आसतले कारण तितून वेगवेगळे बॅक्टेरिया फंगस जनरेट जावपाचे चान्सीस चड आसा. अशा वेळार आंबट आसतले अशा प्रकारचे आहार कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आसतले अशा वेळार आमकां सामके रिस्ट्रिक्ट करपाकच जाय. आयुर्वेदांतले थोडे काही उपाय जे आसा अशा वेळार पंचकर्मांतले बस्ती कर्म मागीर ते तेलाची बस्ती आसतली किंवा काड्याची बस्ती आसतली योग्य आयुर्वेदा डॉक्टरा कडेन स्वता न करता आयुर्वेदाच्या डॉक्टरा कडेन ही जर ट्रिटमेंट घेतली जाल्यार वात प्रकोप आसतना आयुर्वेदाची मेन ट्रिटमेंट ह्या सिजनाक जर बसती आसा. प्रत्येक सिजनाक एक एक ट्रिटमेंट सांगून दवरलेला शुअर शॉट जेका आमी कितें म्हणटा सांगा पिन पॉयंटेड ट्रिटमेंट वर्षा ऋतू सुरू जालो बस्ती कर्म सुरू करपाचें कळ्ळें काय ना किंवा उदवर्तन म्हणजे पावडर घेवन आंग घासप ड्राय पावडरान अशा प्रकारची ट्रिटमेंट आसा ही आमी करपाची गरज आसा. सो सांगपाचें अशेंच की तुमची जी अग्नी आसा डायजेस्टीव सिस्टम तुमकां कितलें पचता आनी पचना हेची जर काळजी घेतली आमी आपल्याक खबर आसता आपलो सगळे कॅल्क्युलेटर आपलो रिडर आमीच सगळे आमच्या बॉडीचे सो तेका जर लक्ष दवरून जर आमी जर विचार केलो आनी त्या पद्दतीनचो आयचो जर आहार जर आमी एक्सेप्ट केलो दोतोर जाल्यार जी दुयेंसां वेगवेगळी घडटा ह्या दिसांनी ती आमी सगळी प्रिवेंट करूं शकता. आनी आयुर्वेदाच्या संदर्भान जर कितें आसत जाल्यार तुमी योग्य त्या आयुर्वेद डॉक्टराक तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार हांव नॅशनल आयुश मिशनाचो स्टेट प्रोग्राम मॅनेजर नॅशनल आयुश मिशनाचो नोडल ऑफिसर आसल्या कारणान गोंयांत आमच्या गोंयभर आमी अशा प्रकारचे पॅम्पलेटी सगळ्या हेल्थ सेंटरांनी सब सेंटरांनी दिल्ले आसा. हितून आमी सगळे सिजन जे आसा सही सिजना संदर्भात आमी अशा प्रकारचे डूज एंड डू नॉट कितें खावपा जाय कितें खावपा जायना कशें वागपा जाय हेच्या संदर्भातले पॅम्पलेट्स माहिती आमी सब सेंटर जशें हांवें म्हटलें की आयुष्मान आरोग्य मंदिर ही सब सेंटर पर्यंत आयज एक ना आयुर्वेदीक डॉक्टर होमिओपॅथीक डॉक्टर गांवांनी रिमोट एरियांनी अवेलेबल आसा. ते तुमकां बऱ्या पद्दतीन आयुर्वेदीक ट्रिटमेंट होमिओपॅथीक ट्रिटमेंट किंवा तुमकां लागणारे वेलनेस संदर्भाचे योगा इवन आमचे योग ट्रेन प्रोफेशनल्स आमी सब सेंटर पर्यंत दिल्ले आसा गव्हर्मेंटान दिल्ले आसा. ते तुमकां ह्या वेळार खंयचो योगा करप ना किंवा तुमकां जर जाय जाल्यार थंय ते तुमकां योगा क्लासीस घेता ते योगा क्लासीस तुमी सगळ्यांनी हांव विनंती करतलो सगळ्यांक गोंयभर लोकांक की ही जी सेवा गोवा गव्हर्मेंटान सुरू केल्ली आसा तांचो सगळ्यांनी लाभ घेवचो असो हांव विनंती करता आनी आपलें आरोग्य जें आसा तें उत्तम सदृढ दवरचें अशी प्रार्थना करता. सर म्हणजे बेसिकली ह्या दिसांनी तशें म्हणून सांगलें तुमी की सगळ्या सिजनांनी आपलें आरोग्य बरें उरचेंच पण ह्या सिजनान स्पेशली जेन्ना पावसाच्या दिसांनी आमी पळयता की खुबशीं दुयेंसां जावपाचे तांचे प्रादुर्भाव जावपाची चड शक्यता आसता. अशा वेळार आपले योग्य आहार सगळ्यात म्हत्वाचो बाकीचे तुमी सांगले त्या पद्दतीन जर आमी फॉलो करत जाल्यार बरीचशी दुयेंसां जावपाच्या पयलींच आमी कंट्रोल करूं शकतले. म्हणजे प्रिवेंशन जशें म्हणटा प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे कारण प्रिवेंशन केलें जाल्यार आमकां आतां फुड्यान दोतोरा कडेन वचपाची गरजच पडची ना. तेन्ना आयच्या ह्या कार्याचो म्हत्वाचो जो मेसेज आसा तो तुमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवचो तशें फॉलो करचें. त्या खातीर जशें म्हणलें की श्रावणान
तुमचो जो सांगला तोच आहार घेवचो, चड भाजयो खावच्यो, थोडे उपवासय करचे, ताकी जाका लागून तुमच्या जी डायजेस्टीव सिस्टम तेजेर लोड येवचो ना, आनी जे पचपाक हलके ते खावचे. म्हणजे आनी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार केल्यार म्हाका दिसता आमी ह्या सगळ्या दुयेंसांचेर जैत जोडूं शकतले. दोतोर, मुद्दाम वेळ काडून तुमी स्टुडियोन आयले आनी तुमची मोलादीक म्हायती आमच्या सगळ्या लोकां पर्यंत पावयली. ह्या खातीर आमचे हॅलो दोतोर टिमीच्या वतीन तुमकां काळजांतसान देव बरें देव करूं. बरें करूं सर, नमस्कार. तुमकांय सगळ्यांक थँक्यू.